काणयेचें नांव आसा पणसारूख. काणयेकार स्टॅन आगेरा मुल्की. प्रस्तुत करता फ्लाविया आल्बकर्क, पुत्तूर. तांचें घर म्हाका सारकें दिसता. हांव कित्याक तांच्या जनेलांतल्यान तीन पळयतां म्हूण म्हाका कळीत ना. थोड्यो संवयो मोडूंक कश्ट. हांव म्हज्या संवयेंत रोंबोन गेलां. तिळताना हेणे तेणे धरचो अणभव जाता म्हाका. हांव तांचो शेजारी. तांच्या घराबगलेक व्हंकलांत म्हणजे बरीची येवण आसा. लागशिल्लें घर म्हळ्यार दाविदामाचें मात्र. हांव तांच्या गरजांक सदां तयार आसो शेजारी. म्हाका तांचे थंय आत्मीयता आसा तरी ती म्हजी पर्वा करनात म्हणजे बगाप म्हजे थंय ना. तांकां कित्याक म्हजेर तात्सार? भोवशा सावळे बरी हांवें तांची जतन केल्ली चड जाली. हांवें दिल्लें घेवंक तांकां कांटाळो. व्हंकलांत आसा म्हणची ससारगाय. म्हजें नशीब. कितें करूंक जाता. म्हाका मात्र तांकां पळयले शिवाय सकाळीं तावन सांज पर्यंत दिसत वचना. तांचे विशीं म्हाका जायतें कळीत आसा. हेरां विशीं अनावश्यक उलोवचें बरें न्ही, पूण कोणाय लागीं सांगनासतना म्हजें पोट फुगलां. भायर वंकानासतना निर्वोग ना. दाविदामाक बापायन सण गेल्ली दराबस्त आस्त आसल्यान पयशांचे कश्ट कितें म्हूण तो नेना. माडांचे हिताल, माडयो, कोबू, तांदळाचे गादे आनी गोडाचें मिल्ल म्हणटना बावतीस भटकाराचो पूत म्हूण ताका लोक वळखतालो. भूसुदारणांत इल्लीशी आस्त होगडायली तरी आर्थीक परिस्थितीक आयब येवंक नातलें. दाविदामाक मिस्टर डेव्हिड म्हूण उलो केल्यार भारीस संतोश. देवबिरांतेचो मनीस. हर एक आयतारा कळनासतना मिसाक वेतालो. जायत्यांनी कायदे पाळूंक शेनवारा मिसावेची रिवाज चारू केल्यारय दाविदामाक मात्र आयतारा मिसाक हजार जायना तर तकली विरार जाताली. म्हयन्याक एक फावटी तो कुंसार सुकयनातलो. आयतारा मिसाक वेतालो. इगर्जेत हांवन इश्ट आंतोन परोबा लागीं गजाली करून गोकुल रेस्टॉरंटांत गोळी भाजे खावन मासले बाजारांत मोगोरल्यांची भेट करिनासतना समाधान नातलें. शर्टाची 2 बुतां निकळावन हर्द्याची दोवी लोवन दाखोवन मुंडू वयर बांदून वर्जी करची स्टाईल वेगळी. चंद्राम्मा आनी नागू ताचे मोगाची मोगोरली. हांव इगर्जीक वचना जाल्ल्यान हें हांवें पळोवंक ना, पूण उलयल्लें आयकलां. खाणें, पांपळां ह्या दुसरी खंयचीय चड मोलाची मासली घेवन तो घरा येतालो. ताची बायल सिसील घोवाक तिणें नांवान येदोळ उलो मारूंक ना. आमचो म्हूण उल्लेख करच्यांत तिका धादोसकाय. आमरी, तेर्स, रजार चुकानातली. तेर्स आखरेक तिणें सांगचें खंतार पयस म्हणसर आयकतालें. पिरगजीच्या स्त्रियांच्या सोडलिटींत तिचो कार्याळ हात. मिसा तवळ वाचपा निमती आल्तारीक येवचें म्हळ्यार तिका विशेश उर्बा. ह्यो खबरो नाका म्हळ्यारय म्हज्या कानांत पावल्यात. पण फाटल्या 25 वर्सां हांव फेस्तां परबांक चुकनासतना पिरगजीच्या पाद्रींक साण्ण धाडून तिणें धाकलो रचुल्लो. तिका घरकामाचें वजें नातलें. आदीं हांव साकरी करूंक नौकर आसली. फाटल्या 3 वर्सां हांव कारवार हांव मार्सेल नांवाच्या बटलेरामाक दाविदामान कामाक दवरिल्लो. वळखीच्या पाद्रीच्या शिफारसेन मार्सेल आयिल्लो. गोंयची शीत आनी मासली कडी रांदच्यांत मार्सेला परी दुसरो नातलो. मिठ्यो मान जेवतालीं. लिंगेसाचो स्वाद सोगचो न्हय. सुंगटांची कडी दुसऱ्या दिसा उरली समेत घरची विसारन जेवतालीं. मार्सेलामाक मात्र आपणें रांदिल्ल्या जेवणांत आसक्त नातली. ताच्या मोगाचें खाण म्हळ्यार पणस. प्रत्येक जाणू रोसाळ पणस. आंगणांत आसो रोसाळ पणसारूख तुका रे मार्सेला, दाविदामान नाकलांकन सांगिल्लें आसा. जाय तितलें खा, कित्याक म्हळ्यार ह्या घरची दुसरी कोणीय रोसाळ पणस खायनात. हांकारी उतरां. देवान दिल्ल्या खाणाचेर एक शुल्लाक उलोवचें बरें न्ही. तें हांकां समजना. रोसाळ पणस खातेल्यांचेर म्हाका खंय अभिमान. जिणेंत कितेंय तें जावं, रोसाळ नातले शिवाय आनंद आसा. एका तेंपार दाविदामाकी रोसाळ पणसाची गिरांत आसली. क्रमेण माजवण निवून गेल्ली. ह्या आदर्श जोड्यांक 2 चेरके.
सिल्वान आनी विल्सन. सिल्वान मालगाडो इताळ सांबाळच्यांत दाविदामाच उजवो हात. PUC शिकोवन आस्त जेगच्यान खऱ्याळ जाल्लो. दाविदामाक गरजेक सिल्वान जाय तरी धाकट्या विल्सनाचेर हुस्को मायपास चड. विल्सन पळोवंक आपणा बरी चड सोबीत आनी सिल्वान पळोवंक शिसिला बरी सावळो म्हूण ताचें चिंताप. विल्सन शिकोवन पयस पावुल्लो. तारुवाचेर काम करतालो. वर्साक एक फावटी रजेर येतालो. मार्सेला परी ताकाय म्हजे लागीं इश्टागात आसली. दोग चेडक्या उपरांत तांकां भुरगीं जालीं नात. एक तरी चेडूं जाय जंय म्हूण सिसिलाक दराबस्ता आशा आसली. रोसाळपण हुस्कोवचें बंद केल्यान तिसरें भुरगें जालें ना म्हूण तिचो वाद. तांचो संवाद आयकून म्हाकाय खुशी जाताली. हें तुका अजाप म्हूण भोगना? तिणें घोव लागीं जेवन सांगिल्लें आसा. आमच्या आंगणांत आसच्या पणसा रुखाचें फळ खावन कितलींशीं गर्भेस्त जाल्यात. विज्ञानाक जाप दिवंक जमची ना आमचें अदृश्ट पळय. रोसाळपणसाचो हरबस तुका आसता पर्यंत आमकां भुरगीं जालीं. तुवें जेन्ना बंद केलीं तेन्ना तावन गर्भ बसलो ना. हरबस तुका ह्या दिवण्यान आतलो. म्हज्यान तें रोसाळ गरे आतां खावंक जायना. तुका जाय तर दाराबस्त खासाय बी न्ही. दाविदामान तिळसिलें. तुज्या हातांनी तुवें कावयल्लें तर हांव केदाळाई तयार. पालो निसराला म्हणून तिका खबर नातली. दाविदामाक आदली रोसाळ शेणां मोतींत चिंतना तोंडार हांसो चडलो. ताणें सावकास बायलेचो निसरल्लो पालो फाटीं धांपलो. 3 वर्सां आदीं मार्सेल घरकामाक येवच्या थोड्या म्हयन्या आदीं सिल्वान आनी विल्सनाचे काजार सोडे गडदळेण जाल्ले. कितें अवतार आनी कसली सरबराई. रुचीक सुशेगाद जेवण. येता तितलो सोरो. तसलो आडंबर आनी लोकांची केट गांवांत परत पळोवंक मेळचो संभव न्ही. तो संभ्रम अजुनूय जायते विसरूंक नातले. सिल्वानाची व्हंकल ट्रिजा. दाविदाम ताका तेरेजा म्हूण आपयतालो. काळी कात. सिल्वानाक निजैकी मोड नातलें. हें घर सांबाळटलें म्हूण बापायन वत्ताय केल्ल्याक ताणें सय घाल्ली. इताल सागोळी आनी मिल्लाची जबाबदारी म्हणटना शिकल्लें आनी आडनेटकन उसळचें सिल्वानाक आनी ह्या घराक ओंबोचें ना म्हूण बापायचो वाद. तशें आपणाचो पूत विशेच शिकपी न्ही. हे सोबायेची मुर्ती न्ही. आस्थापना मेळ्ळें जाय म्हणचे गुणाकार घालच्या सिल्वानान बापायचेर राजाव मानलें. आपणाक देवा बरी पुजा आनी सेवा करताले. सांगातास तकली वागोवन चलतले म्हूण तोय पातयलो. ट्रिजा 10वी पर्यंत शिकोवन माद्रीक गेल्लें. गोंयच्या कॉन्व्हेंटान थोडीं वर्सां रावून फाटीं आयिल्लें. आदलें विसरून सिल्वाना संगी बरो फुडार मेळटलो म्हणच्या भरवश्यान काजार जाल्लें. विल्सनाची व्हंकल लविना. गोरी कात. पिसोळ्यांची सोबाय. हास्ती उडती साल. शिकपांत उंच पदवी जोडुली. काजार जावन एका हप्त्या भितर असल्या गांवांत रावूंक आपणाक जायना. शहराक घर करन व्हरून वचूं म्हणली विनंती पाठयताली. सोबायेचें माणिक जावन आशिल्ल्या लविनाक एकसुरे शहरांत सोडूंक विल्सन तयार नातलो. 9 म्हयने तो तारुबार आसतालो. 3 म्हयन्याची रजा. 5-6 वर्सां जायत तो दूड जोडन उपरांत काम सोडन ह्या घरांत हांव पयस चलया म्हूण विल्सनान आयडिया दिल्ली. लविनानी उपावून आसतना काबूल जाल्लें. 9 म्हयने गोवाक राखतना तें निराशेन सडपडटालें. काजाराक रेस्पेराक म्हूण इगर्जेक पावतना ट्रिजा लागीं काजाराक अनुमती दिवन सूख केली म्हूण भौशा सिल्वानाक सुचतालें. तामशें गोरे लविना आधुनीक नारी जावन उद्रिक्त सोंपतालें तर ट्रिजा ताका हळ्ळेचें गुरू म्हणचें बरें दिसलें जायजय. तशें ताका भोगलें म्हणून हांवें सिल्वानाच्या उपरांतल्या वर्तनांत पारकिल्लें. म्हाका तांच्या लग्नाक आपोवन आयिल्लें ना. म्हाका वचूंक जातें ना म्हणया. काजारा उपरांत बायलेक सिल्वानान पयस दवरलें. गोपांत वटचें आकर्शण ताचें थंय पालयलें ना. ताच्या मनांत उबोवन येताली लविनाची उरती तस्वीर. ह्या ताळणें थावन मेकळें जावंक ताका आसेद जालें. वर्सां पाशार जालीं. विल्सन 3 म्हयन्याच्या रजेर येतालो आनी वेतालो. लविनाक 12 म्हयनेय विल्सना संगी जिवची आशा. तो सडावर्त गांवांक येतना कोणूच विकसो काळ. तो गुप्ती लविनाक रोसाळ गरे वयतालो. तो फाटीं तारवाक म्हूण वेताना तें बांदपासान सुस्कारतालें. तुका पाजारतालीं. त्या एका वर्सा विल्सनाक रजेर येवंक जालें ना. चड भागा खातीर काम बदलिल्ल्यान सुटी लाभली ना. रोसाळपण हुस्कोवची आशा ट्रिजाकी आसली. म्हाका रोसाळपण हुस्कोवची आशा जाता.
ट्रिजान घोव लागीं सांगलें. ह्या घरा मार्सेलाचो रोसाळ पणस कोणीय खायनात. सिल्वान म्हणालो. पाप्पाक रोसाळ पणस पळयल्यार जायनात. मम्मा खायना. हांवें सांगचें तर रोसाळ पणस किरम्या बरी. तोंडान घालतना बुळ्क करून पोटा भितर वेतात. चिंतना कांटाळो जाता. तुज्या हातांनी खावया म्हूण मोण करता. ट्रिजाक निजायकी आशा जाली. आदल्या वर्सा विल्सन आनी लविनान खाताना हांवें देखलां. तुवें केदाळा पळयल्लें? तो उपराटलो. हांवें पळोवंक ना. त्या सांजेर बाल्कनीन लविना फिल्मफेअर वाचतालें. वेळ सोदून सिल्वान थंयसर पावलो. विल्सन, ह्या वर्सा गांवांक येना म्हूण आयकलां. ताणें संवाद आरंभ केलो. हां, कितें घरचें? लविनाचें तोंड बावलें. रोसाळ पणस खावचो मूड ना? ताणें तुकलायलें. विल्सन आसल्यार दितो आसलो. तुमकां कोणायकी रोसाळ गऱ्यांची रूच कळीत ना. म्हाका फांक आपडोवंक मात्र गलीज जाता. तें दुरसालें. मार्सेलाची मजत घेनाय? ताचे हात नितळनात. हांवें दिल्यार खातलें? तूं दितलोय? विल्सनान भारतिलें. लविना खातीर सिल्वान कितेंय करूंक तयार आसलो. मुखल्या 3 दिसांनी एक ल्हानसो पिको पणस सिल्वानान विंचलो. दनपारासर विशेव घेवन आसतना तुवाल्यान पणस गुटलावन सुरी घेवन तो लविनाच्या कुडाक गेलो. दार बंद केलें. पणस पळोवन लविनाचो संतोश सांगचो न्हय. तितल्या स्वादिश्ट गरे खावन वर्सत रावलें. दनपारां न्हिदोनाच्या ट्रिजाक जाग जाली. कॉफी पिवोन म्हूण तें कुजना भायर सरलें. लविनाच्या रुमा लागीं पाशार जातना ताका पणसाचो परमळ येनासतना रावलो ना. ताचे तोंडांत आशेन लाळ देंवली. रोसाळ गरे साकची ओडणी बालिश्टी किड्या बरी दसूंक लागली. कुजना पावतना मार्सेल पणस सोदतालो. मात्र मार्सेलाचे हात ताका बुरशे दिसले नात. ताचे रोसाळ गरे रोसाळ बोगणांनी आंबुडले. रोसाळ पणस केल्ल्याचो प्रातिपळ बेगीच दिसून आयलो. ट्रिजाक ओंक चालू जाली. सिल्वानान विचार करतना आपूण गुरुवार म्हणचे सत ताणें घोवाक सांगलें. सिल्वानान बायलेक सरसरीत मारलें. रोसार गरे केल्लो गुट निर्वंग नासतना ट्रिजान कसकसून सांगलो. त्या दिसा उपरांत मार, चिमटे आनी दाग दवरचे सदांचे जाले. कोणें खावयल्लो म्हणचे सत ताणें लिपयले. पुताचे बदलल्लें वर्तन पळोवन दाविदाम आनी सिसिलाची जीट उठली. बायल गुरुवार म्हूण संतोश पावच्या बदलाक वो कित्या मणगती बरी करता म्हूण तिंकां बरली. तांणी पुता कुडाक आपूण विचार केलो. रोसार गरे खावन तें गुरुवार जालां म्हूण सिल्वानान वाद मांडलो. आमच्या आंगणांतल्या पणसा रुखाचे रोसाळ गरे केल्यार काजारी स्त्रियो गुरुवार जातात म्हळ्यार तूं फात्योंक तयार नातलोय मू? सट्टकन म्हणाली सिसील. तुवें स्टॉप करूंक नातलें तर आमकां आनी एक चेडूं भुरगें खंडीत जातें आसलें. आदलें उस्ती नाका सायबिनी, उपकार मागलो दाविदामान. म्हज्या हाताचे गरे ताणें खावंक नात, स्पश्ट म्हणालो सिल्वान. डाक्तरा लागीं व्हरून नितळ करया म्हळ्यार तें आयकूंक तयार ना. तूं समाधान सांबाळ, कितेंय विलेवारी करया, दाविदामान चिंतून सांगलें. पूत गेले उपरांत दाविदाम आनी सिसिलान ह्या क्लिश्ट परिस्थितीचेर लांब विचार विनिमय केले. दोगांय तकले आटोवन एका निर्धारा पावलीं. तांणी रचले शिरगुंडी म्हाका आयकना नासतना रावली ना. हांकां क्रिस्तांव म्हणटात. नवें जड किर्लोवचें या नवें जनार उतार जावचें तें देव आनी प्रकृतीचें निर्मणें. ह्या येण्याची न्हीद करूंक मनशांक हक्क आसा? मार्सेल मार्केटीन चंदम्मा असल्या समस्या पर्याय दिता म्हणून ताणें आयकल्लें. दाविदामान धीर स्थितेर विनंती करतना चंदम्माक इन्कार करूंक जाता? कितल्या वर्सां जावन तें हें आकर्शीत व्यक्तित्व पळोवन मोन रोसाळ जाल्लें आसा. कुशाली हस्त्या गोरया प्रभूचेर एक दिश्ट घालचे खातीर मासलेचो कुरपणो माथ्यार घालून घरा विकूंक आयिल्लें हांवें कितलेशे फावटी पळयलां. दाविदामा लागीं उलयतना पर्संटेज प्रत्यक्ष करून दिता तें शेले तिचे. एका हप्त्या उपरांत मासली बाजारांत येतना चंदम्मान दिल्ल्या फाल्यांची चिटणी दाविदामान गुटाण सिसिला लागीं दिली. सिसिलान अवकाशाचें निरीक्षण केलें. इतल्या ट्रिजाक भिकणाचें नुस्तें जेवचें मोण जालें. मार्सेल आनी ट्रिजा शिवाय फणसाची भिकणां हेर कोणीय ह्या घरा खायनातलीं. ट्रिजान हितलान सोदून तायकूळ विसून हाडलो. मार्सेलामान गरे ट्रिजाक दिले. भिकणां आनी तायकुळ्याची रुची कडी रांदली. सिसिलान लिपोवन कुजनां येवन चंदम्मान दिल्ल्या चटणी भिकणां तायकुळ्याच्या नुस्त्यांक घालून किरयली. ही चटणी केल्यार गर्भांतलें फळ जोडून वेतलें म्हूण चंदम्मान सांगलें जायचें. पूण सिसिलाक हिकमत वापरतना अचानक कुजनां रिगल्या मार्सेलान धरली. पळोवन नातल्या जिन्सी तो मावून रावलो. तें नुस्तें मात ताणें केलें ना, ह्या ट्रिजाक दिलें ना. वीख बशिल्ल्या म्हूण दुबाव ताका आयिल्लो. सडी दीस हांगासर रावल्यार अपाय आसा म्हूण मार्सेलान ट्रिजाक सत्राय दिली. ताणें आपलें प्लॅन केलें.
त्या राती फांते जावच्या पयलें मार्सेला आनी ट्रिजा सगळ्यो पळापळ घेतली. त्या राती तांणी पुटली बांदून हाताक हात धरून सांगाता काळोखान चलोवन गेल्लें हांवें कद्दू पळयलां. कारवारगी आनी गोंयांत तीं दावलीं आसतलीं. म्हाका आतां बगता ह्या मार्सेलाक आनी ट्रिजाक अंडी जावन आदीं वळख आसली. माद्रींत आसतना एकच ट्रिजा खंयच्याय कामान कारवारान मार्सेलाक भेटला. ह्या पाद्रीचो बोटले जावन असो तो खंयच्या तरी संघटणांत पाद्रीद्वारी गोंयच्या माद्रींच्या कॉन्व्हेंटा पावुल्लो आसतलो. सत कितें म्हूण देवच जाणा. हो म्हजो दुबाव. पूण म्हजो दुबाव केदाळय पट जायना. धांवुल्ल्या मोगा सुकण्यांक सोदूंक तीं गेल्लीं नात. ह्या निश्ठूर जातीचो राग म्हजेर घुंवलो. ह्या परिस्थितीक कारण हांव म्हूण तांणी चिंतलें. म्हाका मारूंक आज सकाळीं जाणांक आपोवन हाडलां. राजू, कुराड, कोयती आनी रूख खातरची सामग्री घेवन कामाचे आयल्यात. हांव पणसारूंक. हांवें कितें करूंक जाता? हांवें देखल्लें तुमकां सांगलां. दाविदाम, सिरील, सिल्वान समजल्यात की हांव तांच्या आंगणांत जड जावन वाडून नातलो तर ही गडबड घडतनातली म्हणून. म्हज्या मासाळपणसाचो प्रभाव वायट रावलो म्हूण म्हाका दुशीत करच्यांत कसले जावं आसा? तुमी कितें म्हणटात? तांची नालिसायेक हांव जबाबदार? म्हजी हत्या जावंचार आसा. कोणीय खबरेर नात. थोड्या क्षणां उपरांत म्हाका कातर घालतले. भोवशा म्हजी कुती मात दनीपणां उरतली. म्हजें अस्तित्व होगडावंक हांव तयार जाताना बाल्कनीचेर उबें आसचें लाविना म्हाका दिसलें. अचानक ताका वोंग उमाळून आयली. तोंडाक हात दांपून तें आनीक धांवलें. बरी खबर. भोवशा लाविना गुरवार. एक सवाल म्हजे लागीं जाप ना. म्हज्या पणसाचे रसाळ गरे लाविनाक सिल्वनान दिवंक तें गुरवार जालें तर हेच गरे आदीं ताका विसरान कावयताना तें कित्याक गुरवार जालें ना? विचित्र नेंगी ही महिमा. म्हज्या फांटेकांतन कुराडीचो पयलो मार दोंपरा सकयल बसतना हांवें मारली बोबाट संवसाराक आयकली ना. आतां लाविना गुरवार म्हणची खबर आयकून त्या घरा भितर कसलें घर्शण जातलें तें सांगूंक हांव जिवंत उरचो ना. देव बरें करूं.